वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळीं कशी आहा? उपसो सगळीं बरी आहा म्हणून आयज न्हू तुमकां सोलपोते रेसिपी शेअर करता. ओली एकूच सांगूंक सोदता न्हू पोक सोलपोते. म्हाका दोग काय तीग जाणांनी मागलोले आनी म्हाका सद्या एकल्याक गेलें नांव हा. सो एकल्याक गेलें नांव घेयलें आनी तेंगे दोग जाणांचें नांव घेवना जाल्यार बरें दिसना म्हाका तें. सो हांव कोणाक गेलें एकल्यागे बी नांव घेयना. ह्यो रेसिपी कोण मागलोलो तुमकां डेलिकेट करता ही रेसिपी. आनी सकाळीं आतां एक रिप्लाय केलोला ह्या विकान हांव अपलोड करता म्हणून. सो एडिटींग करपाक म्हाका टायम मेळनाहलोलो. सो आतां बसून हांवें एडिटींग केलां. सो हाल्याची रेसिपी तुमकां पोक सोलपोतेर. आनी पोक सोलपोतेरा न्हू मामी गेली तुमकां सांगलो न्हू सगळें मॅच जाल्या म्हणून म्हाजे विडियोज मॅच जाले म्हणून सगळें हें केलो शूट करून दवरलो तें. सो तेका लागोन न्हू आमी न्हू रेशियाद मसालो उजार केला. रेशियाद मसालो ऑलरेडी रेसिपी शेअर केलोली हा म्हाज्या चॅनलाचेर. तेजेर लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान घालतलें रेशियाद मसाल्याचेर लिंक. ओके. सो तो मसालो आमी हितून हें केला शूट केलोलो मामीन तो. पूण तो म्हाका ह्या मोबायलाचेर ना तो दुसऱ्या मोबायलाचेर आहा. सो ते आनी डिले जातलो ना ते विडियो रावत न्हू स्पेशली त्या विडियोजाक लागोन. सो तो विडियो हाल्या अपलोड करता. फकत न्हू रेशियाद मसालो तो रेसिपी चोया आनी मातशी ती हें कोराय कळ्ळें. ना जाल्यार पोत्तून तुमकां आनी एक पाटी हांव फूल रेसिपी विडियो पोत्तून घालता जायत जाल्यार तुमकां. ओके. आनी लेमन तो शेफ कोण मागोत न्हू लेमन हें म्हाका हांव सो सॉरी तुका कमेंटारूच सांगला म्हाका टायम ना सद्याक तो लेमनाचो विडियो शूट करपाक. कितें तरी रिजन्स आहाय ते रिजन्स हांव शेअर करपा ना कित्याक आतां हांवें पर्सनल लायफ सोशल मिडियाचेर शेअर करपाक बंद केला. कित्याक मागीर तें म्हाका आतां नाका तें कांय दाखोवपाक. स्पेशली कितें आहा तें हांव फकत बरें कितें भोंवपा वयता कितें कोत्ता तें बी दाखयतलें. रादर तें दाखोवपा ना. सो सॉरी तुका लेमन पिकल हांव केन्ना हाडटलें तें म्हाका खबर ना. आनी कोण कोण रेसिपी मागल्याय न्हू त्यो रेसिपी हाडटलें हांव पूण केन्ना हाडटो तें ना. तूं सोडीत म्हाका जावपा ना. म्हाका खबर ना केन्ना येतो तें. प्लस कोणें आतां मागलें न्हू खूब जाणांनी म्हाका सांगिलां रेसिपी मागलां आनी तेणी सांगिलां टेक युअर टायम म्हणून. सो तांकां सगल्यांक हांव थँक्यू म्हणून सोदता. तुमी एटलीस्ट म्हाका अंडरस्टँड केलें टेक युअर टायम म्हणलें की तूं सुशेगाद हाड म्हणलें तें म्हाका बरें दिसलें. सो हाडटलें तुमकां सगळी तुमगे रेसिपी आनी हो फूल रेसिपी चोयाय आनी मागीर म्हाका सांगाय. आमी गेले रेशियाद मसाला चोयल तुमी फकत स्टार्टींग न्हू की रेसिपीची तुमकां सांगलें रेशियाद मसालो तेजें लिंक हांवें डिस्क्रिप्शनान घायलोलें आहा. सो थिंगा रेशियाद मसालो आमी यूज केला. हेका आमगेले पोक सोलपोतेरा रेशियाद मसालो यूज कोत्ता आनी कांय गोड घालता. आमी नॉर्था सायडीन कांय गोड घालता. सो आमी कांय गोड घालूना कित्याक तें गोड जातलो कित्याक ऑलरेडी रेशियाद मसालो साखर घायलोली आहा. साखर घालता आमी रेशियाद मसाल्या. सो साखर घालून जो टेस्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट आमी कांय गोड घालूना. तें एक मामीन सांगलां तुमकां कोत्ता तेन्ना तें एक सांगलें. आनी तुमकां जाय जाल्यार कांय गोड तुमगे टेस्टा प्रमाणे वयर सकयल करून जाता. आनी त्याच दिसा करून खायल्यार तितू टेस्ट येयना. 2-3 दीस उरत जाल्यार बरो टेस्ट येता कळ्ळें. सो ते प्रमाणे तुमी दवरून खूब दीस दवरीत जाल्यार आनी मातयेच कुण्यांत दवरीत जाल्यार प्लास पडटकीर आनी टेस्ट येता बरो. सो ती रेसिपी ट्राय करा आनी मागीर म्हाका कमेंटान सांगा. आनी आजुनूय कोण सबस्क्रायब करूं ना न्हू ती प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक. तुमकां म्हाज्या लायफाची भोंवपाची खंयचो सांगतलें हांव प्लस. आनी कमेंट्स येताले यूट्यूब कशें चॅनल ओपन करपाचो. म्हाजी यूट्यूब जर्नी न्हू तुमकां हांव शेअर करतलें हांव कित्या लागून यूट्यूबाक जॉयन जाला आनी कशें करपाचें कितें तें डिटेल हांव एक्सप्लेन करतलें. कित्याक म्हाकाय न्हू हार्ड जालोलें जेन्ना म्हागेले तो टार्गेट आसता न्हू यूट्यूब चॅनलाचो पेमेंटाच्या पयलीं पेमेंट कमी जावचे पयलीं तो टार्गेट बी आसता की तुमगे कंप्लीट जावपा जाय. मागीर फुडलो स्टेप गो कितें म्हाकाय कांय कोणा आहलोलें. आमगे एकले गोंयचे सबस्क्रायबर आहा ती हिंदीन आनी कोंकणीन दोनूय मिक्स करता. तेगे नांव घेयना. तेगे चॅनलाचेर वचोन बी हांव चॅक करतलें. आनी तेणी एक पाटी शेअर केलोलें आहलोलें कशें कितें तें. सो तेगे गायडलायन्स घेवन हांवें मागीर मुखार म्हाजे स्टेप्स घेयलोले. सो तुमकां जाण जावपा यूट्यूब चॅनल कशें ओपन करपाचें आनी कशें करपा म्हाका 2 कमेंट्स येयलोले आहा. सो तुमकांय जाय जाल्यार म्हाका सांगा. आनी कोणी सांगलोलें मागीर पेमेंट कमी जाल काय ना तो. सो तेकाय हांवें सांगलोलें नॉट एट म्हणून. मागीर पेमेंट कमी जाला पूण म्हाका पेमेंट मेळो ना आजून. ओके. ते अमके डेज कितें कितें तुमकां जाण जावपा जाय. ड्यू पेमेंट कसो येता रुपीजान येता काय भायले पयशे येताय कितें काय फूल हांव एक विडियो करतलो रिलेटेड टू इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी कमेंट करून म्हाका सांगाय तुमकां जाय जाल्यार तो रिलेटेड तो विडियो यूट्यूब चॅनल कसो ओपन करपाचो टार्गेट कितलो आसता
आनी कशें पयशे मेळटा कितें कात कशें कितें हांवें म्हाजे यूट्यूब जर्नीचेर हांवें कितें फेस केलां हांवें कशें कितें केलें तें सगळें तुमकां जाण जावपाक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा हांव शुअरली तुमकां तो व्हिडिओ हाडटलें इफ कमेंट 5चे वयर येत जाल्यार करतलें म्हाका 2 ऑलरेडी कमेंट्स येयलो आनी 3 कमेंट्स येयल्यार हांव व्हिडिओ करतलें आनी एकली म्हाजी आमगे नेबर आहलोली ती स्पेशली येयलोली म्हाजे फुडें सारपाक कशें यूट्यूब चॅनल तुवें जॉयन केलो कशें एडिटींग तूं खंयच्या एपार एडिटींग कोता कितें कात हांवें ताका सांगलोलें हांव तूं आपल्याक शिकोय म्हूण सांगलोलें तेणें पर्सनली मागीर घरा येतली शिकपा म्हणून पूण म्हाका तो टायम मेळो ना कित्याक आमगे मागीर थिंग वचपा जालोलें सो तेंक बी स्पेशली म्हाका टायम मेळना पर्सनली तुमकां सांगपाक पर्सनली शिकोवपाक अशें केलें तशें केलें म्हणून सो यूट्यूबाचेर हांव एक स्पेशली व्हिडिओ करून तुमकां ईच एंड एवरी डिटेल्स दाखयतलें कशें कितें काय प्लस मागीर यूट्यूब जर्नी फ्रॉम 0 to 3000 कशें जालें कितें अप एंड डावन कशें कात तें सगळें जाय जाल्यार कमेंट करून सांगाय म्हाका हांव शुअरली तुमकां व्हिडिओ हाडटलें ओके आतां रेसिपी स्टार्ट करुया हे सालपाताराचे मांस उकडोंक घालता हें पळय कायज हें गोण हें सगलें मागोन हाडलां हें पळय सालपाताराचें तें म्हणटा तें बाबा हें पळय सगलें मांस सालपाताराचें एक कुलेर मीठ घाला मोटें तें एक कुलेर आलें लसूण उकडपाक एक कुलेर रोज उकडपाक सांगू घाल्या काश्मीर उकडपाक सालपाताराचें मांस एक कुलेर मिरयां घाल्या उकडपाक तें मांस ओके आनी आतां हें कालयता आसलें गोंडे हेजें दुकराचें जिबली सगळें कायजें सालपाताराचें न्ही तें मांस उदक इल्लें घालता हें गरम उदक घाला गरम उदक घाल्यार बरें जाता 2 ग्लास उदक बॉयल करून घोटपाक आतां हें उकडोंक दवरता आनी मागीर तुमकां दाखयता सगळें आतां मांस कातरून दिता तेका आमगे बारीक मोठे तुमगे भाशेन तुमी करूंक जाता ओके तूं वाजता वाटता
हे अर्धी भाजीला कांदे गेले आहे काटून बारीक. आज न्हू रेशोआक मसालो ॲड केला मामीन तो रेशोआक मसाल्याचो व्हिडिओ म्हाका स्कीप जाला मेळ्ळो ना म्हाका तो. सो हांवें हो व्हिडिओ रेशोआक मसाल्याचो ऑलरेडी शेअर केलो आहा म्हाज्या चॅनलार. तेजी लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शनान दिता. सो हो मसालो थिंगसून तुमी चोवपा जाता कसो करप तो. ओके. आनी सो तो मसालो सेम तो रेशोआक मसालो तो हिंग ॲड केला मामी हें करपाक सोलपतेर करपाक. मसाला आतां हांवें भाजला आनी माडाचो गोडाचो जाव जाल्यार तुमकां घालूंक जाता. हांवें घालूंक ना गड गड जाता न्हू तें ताका कित्याक वांटण हांवें साकर घालें न्हू ताका लागून हांवें घालूंक ना माडाचो. इल्लो घालता माडाचो गोडाचो. ओके. आतां हें जालें. आनी तेजें सुद्दां घालता उकडलेलें आहा न्हू तें. ओके. माशाचे उती ते शिजवयलं ते उती घायला पयलीं तोड घायलो आनी तकलें घायल दोतोर ते शिजवलें. गोड घालना चड गोड घालना. मैदे के बिना पैनकेक कैसे बनेगा रोका वही लेने आई है हम आपकी मदद कर रहे. रेसिपी तुमकां कशी लागली ती म्हाका सांगा या आनी मस्ट ट्राय करा या तुमी ही रेसिपी. सब्सक्राइब करा आनी कोण जॉइन जाला तांकां सांगता प्लीज सब्सक्राइब करा. तो बेल बटन आहा न्हू तोय घाला दामा की तुमकां रोखडें नोटिफिकेशन मेळटलें हांवें व्हिडियोज घायले कितें. मॅफी सांगत चोय तुमकां हाडल्या दुसऱ्याकूय शेअर करा ताकाय तुमकां मेळटलें हांव मागीर त्या व्हिडियोचेर. आतां तुमकां दाखयना ताका. ओके. ताका कितें रिजन आहा तें आमी शेअर कोन्नाय आतां कित्याक हांवें मिस्टेक केलोली एक कितें मागीर सगळें पर्सनल शेअर केलेलें हांवें. सो तें आतां आनी हांव शेअर करपा ना पर्सनली. नेगेटीव कमेंट्स येता प्लस ते मागीर पत्तोता ते आनी म्हाज्या मनान आहलोलें तें क्लियर केलें आनी म्हाज्या मनान वायट बद्दल कोणाचें कितें उरोंक ना. हांवें आतां चिंतिलां की तितू म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेळ्ळें आनी इतू बरें दिसलां हाका आनी कांय कोणागे हें ना.
व्हिडिओ हिंगा काबार कोता ह्या दिसांनी व्लॉगिंग कांय हेडफोन आसा तुमकां मागीर व्लॉगिंग जस्ट रेसिपी विडियोज काबार घालतले ह्या दिसांनी व्लॉगिंग मागीर स्टार्ट करतले पोतून आनी हो व्हिडिओ तुमकां कसो लागलो तो कमेंटान सांगा आनी अजून कोणें सबस्क्राईब करूं ना ती सबस्क्राईब करा लायक करा आनी बेल आयकन दामा की तुमकां रोखडें नोटिफिकेशन मेळटलें हांवें व्हिडिओ अपलोड केलें म्हणून ओके टील देन बाय गाय सी यू नेक्स्ट व्लॉग